सरकारान आपल्यो मागण्यो मान्य करच्यो म्हूण स्वातंत्र्य सैनीक आझाद मैदानार आमरण उपोशणाक बशिल्ले। ब्रेस्तारा भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन आझाद मैदानार वचून आंदोलकांची भेट घेतली आनी तांकां लेखी आश्वासन दिलें। त्या उपरांत आंदोलकांनी आंदोलन फाटी घेतले। RDXGOA खातीर पणजेच्यान विशाल साळगांवकर। गेले 8 दीस आझाद मैदानाचेर आमचे गोंयचे स्वातंत्र्य सैनीक आनी तेंची भुरगीं उपोशणाक बशिल्लीं। तेंच्या कांय मागण्यो आसल्यो। आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी काल विधानसभेतूय सांगिल्लें आनी आजूय तांच्यांनी सांगिल्लें आसा की तेंच्यो मागण्यो ज्यो आसा त्यो मागण्यो पूर्ण करतलो म्हूण ताका सांगिल्लें आसा। हांगा आज उपोशण फाटी घेवपाक लागून तांकां रिक्वेस्ट केली। हांव खरोखरच स्वातंत्र्य सैनीक आनी बाकीचे जेंच्यांनी गेले 8 दीस हांगा उपोशण केलें तेंचे आभार व्यक्त करता, कारण तेंच्यांनी सगळ्यांनी आज पासून हे उपोशण मागीर फाटल्यान घेतिल्लें आसा। आनी हाच्या नंतर सांजचे 4 वरांचेर मुख्यमंत्र्या बरोबर तेंचे कांय प्रमुख जे आसा त्यांची बैठक जातली आनी मुख्यमंत्र्यान काल जशें विधानसभेन सांगिल्लें आसा, कारण मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आसा कारण ही 60वें वर्ष आमी सेलिब्रेट करतात आनी जे स्वातंत्र्य सैनीक हे गोंय मुक्त करपाक लागून झगडले वावुरले ते अशें बसूं जायना। ही ज्या तरेन स्वर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर वदळ तांच्यांनी उलयलें की तेंचें एक स्वप्न आसलें, कारण आज आमी पळयतात वेगवेगळे राजकीय पार्टी ताचो राजकीय फायदो कसो मेळटलो तो पळयतात, पण भारतीय जनता पार्टीचे मुख्यमंत्री त्या वेळार मनोहर पर्रीकर तांच्यांनी तांचो विशय सुटावो जावपाक जाय म्हणून काय त्या वेळार डायरेक्ट विदाउट तांकां इंटरव्यू न घेता डायरेक्ट तांची रिक्रुटमेंट करप अशा तरेची एक व्यवस्था लायिल्ली। आनी आजचे आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी सुद्दां इमिडिएटली तेंचे बरोबर चर्चा करून तेंची हो जो विशय तांचो आसा ज्या विशयाक लागून तांकां आज हांगा बसचें पडलें तो विशय सोडप अशें ठरयल्लें आसा। आयज आयज 7वो दीस आसलेलो आमरण उपोशणाचो, त्या प्रमाणे आयज तेजी सांगता जाल्ली आसा। गोंय राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष BJPचे श्री सदानंद तानावडे हांणी येवन हे आमरण उपोशणाची सांगता केल्ली आसा। आमच्यो ज्यो मागण्यो आसलेल्यो सरकारा कडेन त्यो गेल्या 5-6 दीस जो तांच्या कडेन डिस्कशन चलतालें, चर्चा जाताली, त्या बारकायेन सगळे विचार करून ताचेर उलोवप जावन त्या निर्णयाचेर आयले आनी ताच्या नंतर सरकारान आमच्यो ह्यो मागण्यो मान्य करून आयज हे लेखी आश्वासन आमकां दिल्लें आसा। तशेंच आमी तांच्यांनी म्हटल्या प्रमाणे सरकाराक एक लेखी आश्वासन दिलां। तांचे लिस्टा प्रमाणे 258 आसा, आमचे तितून 26 ॲड जातले। टोटल 284 भुरग्यांक जॉब दिल्ले वयतले, पण तातूंतय 284 कितें आसा की जायते भुरग्यांक गव्हर्मेंट जॉब्स मेळिल्ले आसा, ते लिस्ट पयलीं डिलीट जावपाक जाय। आतां 26 जाणांक जे आमकां भितर घेतले जी रजिस्टर ना तांकां पयलीं तांचो प्रोसेस जातलो, सगळो एप्लिकेशन प्रोसिजर जो आसा ताज्यात नंतर व्हेरिफिकेशन आसा सरकार तो जावन ताच्या नंतर ताचे 1 टायम सेटलमेंटाचे काय फायनान्शियल कम्पेन्सेशन दिवचे ते नांवां पयलीं सायडीक जावपाक जाय। ते सरकार मुखेलमंत्री बरोबर कॅबिनेट मिटींग बसोवन ताचो निर्णय जातलो।